माझ्या फाटल्यान जे तुम्ही भुरगे पळयतात ते दाबोलीम हायस्कूल, केसर श्रुती हायस्कूल, आल्तो दाबोलीम थंयसरली भुरगीं. तर ते हे हांगासरले पळय खारे बांदाचे जे फार्मर्स आसा त्या फार्मर्सान ह्या भुरग्यांक आपयले दोन गोष्टी पळोवपाक. एक जे आमी ट्रेडिशनल फार्मिंग करता, हातीन लावता पळय ते, आनी सेकंड जे आमी मॅकनायझेशन ट्रान्सप्लांटर घेवन प्लांटिंग करता पळय ते, हे दोनूय पळोवपाक लागून ह्या भुरग्यांक हांगा हाडलेली आसा. आनी तुमी पळयता ते भुरगे ऑलरेडी शेतान देंवल्ली आसा. ती आतां हातीन तोरवो लायता आनी मातशें रावन तांकां आमी मशिनान कशें तोरवो लायता पळय तेय दाखयता. ट्रेडिशनल वे आमी रोयनाय, आमी मिशनाचेर रोयताय. जर तर तुमकां जाय जाल्यार हांव थोडो मुगे लुगार दोता आनी दोनी तांकां चोवपा मेळटली. मिशनाचेर चोवपा मेळटलें आनी तितून तांकां जाय जाल्यार हातीन रोयली, ना जाल्यार आमी मिशनाचेर रोयता. सो तुमी म्हाका एक डेट दिली आनी ते डेटी हांवें तयार करून दवरलें. जी स्कूल जावन आसा केशव स्मृती हायस्कूल दाबोली, आनी आयज ते अरावंड 160 स्टुडंट येयले आनी आमी तांकां दाखयलें आमगेले कितकोन आमी हिंगा रोप माताय ती. सो आमी चडशे मिशनाचे माला आनी थोडी थोडे हातींकूय दिल्या आनी तांकां थोडें इन्फॉर्मेशनूय दिलां. आमी चडशे अरावंड 70% सुमार आमी मिशनाचेर करताय. तेणें म्हणल्यार ट्रेडिशनल थोड्या पाटांनी ट्रेडिशनल बी रोयताय. आमच्या शेतांनी हांव क्लाउडियस डायस, हांव एक प्रोग्रेसीव फार्मर. आमच्या वाठाराक आमी मॅन्युअली म्हणजे लेबर घेवन काम करताय, कित्याक थंय जमीन मातसो वयर सकयल आसा. हांगा म्हणटा जमीन स्मूथ आहा त्या पासत मिशनाचेर रोवपा इजी जाता. सो हांव इतलें सांगता की शेतां आतां जे एग्रीकल्चर आनी एग्रीकल्चर लँड आहा ते व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक एग्रीकल्चर लँड आमकां सस्टेनेबल टील आमी मरोन वयतले पूण एग्रीकल्चर लँड तशें उरतलें. आनी एग्रीकल्चर व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक एग्रीकल्चराक तेतून जेवण तयार जाता पळय. आमचे शेत रोवन जे भात आमी वरसलो खातात, प्लस आमी तांदूळ विकतात. दुसरे सोसायटीकूय आमी ते तांदूळ विकून ते प्रोवायड करता. कित्याक हे ज्योती आनी जया आनी कर्जत जे गोंया ही उत्पन्न जाता ती फामाद आहा आनी ती हेल्दी वायज आहा, कित्याक ताका भरपूर डिमांड आसा. आनी आमचे जे शेतकार आहा ते भरपूर कास्तीक घेता, कित्याक हे शेत रोवन शेतांय बी सांबाळपाक. हांव म्हणटा सरकारान आयज काल NEP तो नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी हे थोडेसे भाग इंट्रोड्यूस केला, प्रॅक्टिकल पार्ट आनी कितें किचन गार्डनिंग बी. हांव म्हणटा तेजी नॉलेज ते दिता तशें ते तेंच्यांनी ते जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करचे. हमारा स्कूल इधर खेती करने आया है और हमें इधर खेती करके मजा आया और हम लोग इधर वापस आना चाहेंगे. We had got very fun to come here and do the farming. Yes, we had liked this to do farming and had learned to how to do the farming and we like and we enjoy it. We have a new experience about this farming and we all thank you to our both families.